Não morri, deputace mai, ați porviace rani, am ce orice cai, am ce mai mult dacă am camogan vagă de virantin vadă Jesus să-și împavă. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, भगवंत आमकां मर्याच्या निष्कळंक काळजाचें फेस्त आज आमी संभ्रमता. आमकां हर एकल्यांक मोग जाय. हर एकल्याक म्हाका खऱ्या मोगान लेखीचें म्हणलें आशा आसता. पूण होच मोग हांवें पेल्याक वाणतना मोरयेच्या पवित्र काळजाचे रुपणे म्हज्या काळजांत आसूंक सादगी म्हणलें सवाल भोव गरजेचें जावन आसा. आयच्या शुभ वार्तेंत दुर्बळ विधवेच्या काळजाच्या गुंडायेन देवस्व सर्वस्व आनी संपूर्ण आदर जावन आसलेल्यान आपणा लागीं आसलेले सगळे दरपेटेंत घालूंक पाटी सराना. ह्या पासून तिचे कानीक जेजूक मेसवाता. देखून आमी देवाक मानवंक करच्या हर एक संगतींत काळजाची नितळाय आनी पवित्रपण सांबाळूंक देव आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या बलिदाना वेली मागया. पवित्र मिसाचें बलिदान बेडूंक आमकां समेत तयार करतना सर आमचे उणेपण आमची पातकां वळखुया. सांगात म्हणया हांव पातकी सर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासून घेवन सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. तीग जावन ह्या मिसाचेर तेसांव दिल्ल्या पासून तूं आनी तशेंच आमची तेसांवां सोमी आमकां दवरया. देवा आमच्या बापा भगेवन अंकवार मोरयेच्या काळजांत पवित्र आत्म्याक फावत असलें बिडार तुवें तयार केलें. ते संकवार मोरयेचे विनंतेन आमचे सवे सदां राव आनी आमकां तुजे महिमेचे मंदिर कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन.
सांव पावलून तिमोथीकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. मोगाळ भावा, देवा हुचीर आनी जशी जिव्याची तशी मेल्ल्यांची जर्ती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुचीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आन घालून हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गजय सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामांत मग्न जा. सर्व सुस्निकायेन तांकां बेसावन तिद्वोन आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. मनीस खरें शिकोवणेक उपगोवन काळ येतलो. तवळ आपणाच्या वडण्याक लाबदोन खान खुशी करतल्या शिकोवदारांक आपणा भोंवतणी ते जोम करतले. सदांक आपले खान ते भेरे करतले आनी कल्पनीक काणयांक वा पुराणांक ते परतरतले. पूण तूं सर्व संगतींनी जागृत राव. कश्टामध्ये सोंसणीकाय दाखय. सुवार्ता गजोवंक वावर. तुजें मनियारपण चलय. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यान म्हजी धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुन्सिबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येण्याक अत्रेगून आसलेल्या सुमेस्तांकी तो दितलो. देवाचे उतर हे देवाचे उदरकार. म्हजी वोट तुजें नितीवंतपण परगडतले सोमिया. म्हजे वोट तुजें नितीवंतपण परगडतले सोमिया. म्हजे जिबेर तुजी स्तुती शिवाय दुसरें ना. दीस रात तुजी महिमा वर्णीत आसा. हांव आतां उतर प्रायसो म्हूण म्हाका पयस करिनाका. त्राण म्हजे विरोन गेले म्हूण म्हाका सांडिनाका. म्हजे वोट तुजें नितीवंतपण परगडतले सोमिया. पूण हांव सदांच तुजेर विश्वास दवरतलो. चड आनी चड तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें वोट तुजें नितीवंतपण घसयतलें. वय तुजे सडवण्याची कृत्यां दीसभर वर्णितले. म्हजे वोट तुजें नितीवंतपण परगडतले सोमिया. सर्वेस्परा तुज्या अद्भुत कार्याचो उगडास काडतलो आनी तुजे एकल्याचे नितीवंतपण परगडतलो. देवा, म्हजें भुरगें प्रायर तावन तूं म्हाका शिकयताय आयलाय आनी हांव अजून पर्यान तुजें महत् कार्या वर्णीत आसा. म्हजे वोट तुजें नितीवंतपण परगडतले सोमिया. तुज्या विश्वासी मोगा पसत देवा म्हज्या विणे वाजोवंक तुका अर्सितलो. किन्नेरीन गितां गावन तुजी स्तुती करतलो. इस्रायलाच्या भगवंता. म्हजे वोट तुजें नितीवंतपण परगडतले सोमिया. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आपूण दुर्बळी म्हूण जन आसात कितली भागी, कित्याक सर्गेंचे राज खरें सुतांचे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तेदुआ आपले शिकवणेन जेजू लोकांचो म्याग सांगे लागलो. शास्त्र्यांची सत्राय गया. पांयांगोळ नेसून भोवंक, पेंटे सालांत सकडांचो सालाम जोडूंक, सिनोगॉग सभेंत मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी करन ते विधवींची घरां गिळटात. तांकां मेळटली कठीण केस्त. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना सामकार बसून आसता लोक धर्मपेटेंत दुडू घालतालो तें पळोवन आसलो.
सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालताले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तो ओळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, हे धर्मपेठेन दुडू घाल्ल्या भितर सगळ्या चड हे दुर्बळे विधवेन घाले. कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतले घाले, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तातूंत घाली. देवाचें उतर है. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते मुखार भोवन आनी भयणीनो, एकच परिस्थिती, पूण त्या परिस्थितीक स्पंदन करची रीत दुसरी दुसरी आसता. दोग मनीस एकच परिस्थितीक एकाच रितीन स्पंदन करिनात. कितलेशे दुर्बळे मनीस काळजांत दादोसकाय आसचे आसात, आनी कितलेशे ग्रेस्त मनीस आणकी चड आरावन पिट्टाशी आसचे आसात. कितलेशे दुर्बळे मनीस आणकी बेजारायन पुरपुरोवन सुरसुरोवन आपणाचें जिवीत उबाड करचे आसात. ते दुर्बळकाय आनी ग्रेस्तकाय मनशाक डिफायन करिना. मनशाचें काळीज ह्या व्यक्तीत्व डिफायन करता, खंयचें सिच्युएशन कशें फूड करचें गे म्हणून. जायते तालेंतवंत आनी कितें आसलेले एक मनशाक सहज जाल्लें जिवीत जियेनात, पूण कितलेशे कांयच ना म्हणून एक पेद्दा म्हणून कान उडयल्ले, कांय उपकारक ना म्हणून कान उडयल्ले, जायत्यांक फायद्याचे जावन बदल्ल्यात. कित्याचेर हुंदूण आसा मनशाचे सक्सेस जैत ह्या चलवणी. भायल्या संगतींचेर गी न्हय, भितरल्या संगतीचेर. आयचे वांजेलाचें वासाप आमी पळयतना खंडी जर भायल्या संगतीचेर न्हय म्हूण आमकां स्पश्ट जाता. विधव स्त्री, एकसुरी, विधव, दुर्बळी, सर्व रितीन उणेपणांत आसचे स्त्री आपण ते आसचे सगळें घालता म्हणटा जेजू. आनी ह्या खातीर हेरां सगळ्यांच्या कितें चड घालता म्हणटा. खंय जावन आयला काय तिका ती दादोसकाय, कशें तिका साध्य जालें. तिणें आणकी आरावन दवर येता आसलें, म्हाका आणकी जाय पडात, कोणी नात, काल जातालें मुखार, जायते आकान तिणें करी येत आसलें. पूण कितें जालें काय, भोवशा तिच्या जिवितांत चड आनी चड तिणें अनुभव केला देवाच्या बळवंत हाताचो, देवाच्या काकुळटीचो. आमी प्रॉविडन्स म्हणटा, देवाच्या त्या बऱ्यापणाचो अनुभव केला जावंक पुरो, आनी असो परिणाम जावन तिका देवाचेर आपलो विश्वास दवरूंक साध्य जाला. क्रिस्ताच्या कितलेशे ग्रेस्त मनशांनी तशें केलां. देखून ग्रेस्तकाय पाड न्हय, देखून काळजाची दादोसकाय ह्या संगतींत हांव येवची न्हय. देवाचेर जायते फावटी आमकां वणकोंक या ताच्या आदाराचेर पातयोंक आमकां ताचे वयर हुंदवून रावूंक जायते अवकाश मेळटात. ते अवकाश आमकां चड आनी चड देवाचेर हुंदवून रावूंक आमकां शिकयचे शिवाय आमच्या त्राणाचेर न्हय. आमी कितले आमचेरच फाती येता तितलेंच करत जाता. आज मनशास्त्र म्हणटा तुवें तुजेर फाती येना जाल्यार कोण फाती येता, तुवें पयलें तुजेर फाती येवचें. हांव खंडीत जावन हाका विरोध न्हय, आमी आमकां फाती येवचें, पूण आमची फातयेनी आमच्याकी चड देवाचेर आसा जे. कित्याक आमच्या सगळ्या फातयेनीचे जावन आमच्या सगळ्या बळाचें मूळ जावन आसा देव. हें आज आमी संभ्रमता. मोरी न्हय व्हडली श्रेश्ठ व्यक्ती तिचेच तकी मोरयेन आपणाची ग्रेस्तकाय आपणाचें बोळ देवा थंय सोदलें, आनी ह्या खातीर ती संपूर्ण आपणाक समर्पूंक शकली. तिच्या निश्कळंक काळजाचें फेस्त आमी संभ्रमतना काळीज संपूर्ण जावन तिणें देवाक दिल्लें, देवाच्या कुशेक समर्पिल्लें, खालतीमान घाल्लें, देवा खातीर आपणाक करसिल्लें हें काळीज ह्या व्यक्तित्व. तिका आमी मान करता.
चरित्रेंत मनशाच्या चरित्रेंत भोवशा मोरयेत इतले देवाक संपूर्ण खालू जाले दुसरी कोणी नात म्हणयेत संपूर्ण जावन शरणागत जावन देवा खातीर आपणाचें जिवीत करतली दुसरी कोणी नात म्हणयेत आमी जेजूक मनशा सैमसो म्हणून गेल्यार जेजूक आमी देव म्हणून घेता जाल्ल्यान मोरी जावन आसा एक श्रेष्ठ रूपणे श्रेष्ठ एक व्यक्तित्व एक मादरी आमी सुमेश सांग हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना मोरयेचो आदार आमी मागया मोरी कांय व्हडली ग्रेस्त न्हय आसली व्हडली हुशार कांय शाणी जायत्यो डिग्र्यो तिचे लागीं नासल्यो सादे मनीस आमकां हर एकल्याक तिचे थंय आयडेंटिफाय करूंक जाता आमी तिचीं भुरगीं तिचे तान आमी जायते शिकोवंक आसा आमी जायते चिंचे आसा मोरयेचें भक्तीपण आदारचें म्हळ्यार तिचे जायते तेर्स म्हणचे गे आनी कितें नोवेन करचें गे आनी कितें तिचे पिंतुरांक घेवचें गे ना मोरयेचें भक्तीपण श्रेष्ठ भक्तीपण जावन आसा तिचें अनुकरण करचें इमिटेशन देखून हर एक पटी खंयचोय एक संदर्भ येताना आमच्या मोतीन घडोवं जें कितें मोरयेन केलें म्हज्यानी करूंक साध्य आसा गे करियेत गे कित्याक करूंक नजो जर तिका देवान आदार दिलो जाल्यार कित्याक म्हाका दिवचो ना गे हे आयच्या पयल्या वाचपांत सांपावलो तिमोथीक बरयल्या पत्रांत म्हणटा शिकय जें कितें तुका हांवें शिकयलां तें वगूच रावं नाका सुकाळी तशें आकाळी बरो वेळ आनी पाड वेळ म्हणना देवाचें उतर गाजोवंक हर एका वेळार देवाचें उतर गाजय हें उतर आमच्या काळजांत रोंबो आनी जशें मोरयेच्या जिवितांत तें फळ दिलें तशें आमच्या जिवितांत ती फळ दिवंक पावो तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हसिता विस्ना रंगळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष भरीत काळजांनी कानी खानेता उल्हास भरीत गितांनी ओपून ती दिता घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची कानीक तुगे आशीर्वाद कांदयेन तुगे तिचे सोवे आमकांच तुगे भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पुर्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात भोव पवित्र बापा भगवंत अंकवार मोरयेच्या निष्कळंक काळजाच्या परबे दिसा आमी भेटयता तें देणी आनी मागणी तुका मानो ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसणें आमकां दी आनी आमची काळजां सदां निर्मळ सांबाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां फावो कर ही आमी विनम्र काळजान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक घेवन वासुया वैश्यामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवंत अंकवार मोरयेचो भक्तीन आज मी उडास करता आनी तिचें दिन वसणेचें गीत गावून तुजी कनवळाय आमी वाखणता शेकान शेक प्रिथिमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाई तुजे लानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सुडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरगार तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता
सर्वेस्पराचे नावे येता दकाचे उजवी सगळी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. तेच परी जेवण सतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक खराराचें हें रगत पातकांचें बॉक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. सुम्याची तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सर्वणचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या राजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमचे जिवीत सदांच देवाचेर केंद्रीकृत जावन जियोंक जाय अशें मजत मागून जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस.
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवणदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुर्तेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तू जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कळती कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची कळती कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवन घेतली मी सुमेस्तां सुभागी सोम्या तूं तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना तुजे उतरण म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Sekretreka Yenyak tuja Auratun rauta Swagatuka Hawastita Jivit moje Samarpita Jivo undo Tu jivit dinso Jivitam tu nandan करचो सस्नीक सुखा वरून पावसो सस्नीक सुखा पावसो सोम्या तुका सेमकत्रेकता येन्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता प्रार्थया सर्वेस्परा भोव कनवळ्या बापा
सडवणेच्या पवित्र घुटांत आम्ही वांटो घेतला. ह्या तुझ्या मोगाच्या सुबाम देण्या खातीर भगवंत आमकां मोरये भाशेन आनी तिच्या आधारान तुझ्या दैवीक जिवितांत वाडोवंक आनी आमच्या काळजांनी सदां तुका वाकणूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालो. वसुलेयात क्रिस्तच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. कार्मेल साहेबिनीचे नवेन. ए भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखाणता. आपणाक सुच्चरण दसी म्हणून लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्या सुपुताची आवय सावन विंचली. जेजू तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय सावन दिली. कार्मेल गुड्यार मोठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शरोतीन म्हणून मानून घेतली. गरजे एखाद्या वेळा तांणी तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये, कोण ना तुझे परी भोळे माये, कथनातले अंकारी. कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां दर्या सुखरा म्हण भरतले आनी तूं तांकां पावली. आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातीनेन आनी थंय बरवशान तुज्या सशी आमी येता आनी आमचो सर गरजो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता. थोडो वेळ मौन रावन आमचे सर गरजो मोरये मुखांतर जेजूक समर्पुया. उगडास कर एबो दयाळी आमकां मोरये, तुज्या आश्रयाक दवरलो, तुजो आदर मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदुल्लो. कोर कोणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणीच आयकोंक ना. हे पतीन दैर कणगी तुजे कडेन धांवून येता. हे अवंकाराचे अवंकारी म्हजे माये, तुजे कडेन येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नवा मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैव फॉल गुसे जेसो. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, नमा मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैव फॉल गुसे जेसो. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, नमा मरिये कृपेन भरलेले सम तुजे संगता स्त्री आमच्या दुसरो देव आनी सदैव फॉल गुसे जेसो. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, अर्गां प्रार्थना. ए भगवंती मोरये, कार्मेल राणी, आमच्या वय तूं सावन आसता. ते आमचे खातीर मागून धाडल्या सर उपकारांक अर्गां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयलाय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवे जिवंक प्रयत्न करतल्या. अशें आमी सदां तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गेंच्या सुखा फावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुजे आनी तुजे आदी असलेल्या जेसू बळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. सगळ्या सक्तीन तुझ्या उसारत्म्या मोच्या आनंद मोरी येसो तुझे मायेसो नमन 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 मोरिये नमन नमन
मोगल पुत्र सोवे आमकां मोरया शिवा देव आमकां बेगीन बसाचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे आमेन.